विसवा उपरांत तुमकां येवकार. वाळपय येरादारी खातें आनी गोवा कॅनाच्या जोड पालवान रस्तो सुरक्षे विशीं बुधवारा कार्यावळ जाली. हातूंत खासा वेवस्था केल्ले बसीन रस्तो सुरक्षे विशीं लोकांक जागृताय करपी फिल्मां दाखयलीं. गोंयांत रस्त्यांचेर अपघाताचें प्रमाण प्रचंड आसा. 1 ते 7 जानेवारी हे सप्तक राष्ट्रीय पांवड्यार रस्तो सुरक्षा सप्तक म्हूण मनयतात. वाळपय जाल्ल्या ह्या कार्यावळीचें उक्तावण नगराध्यक्ष उमेश गुळेलकारान केलें. रोलंड मार्टिन्स अपघातांचेर उलयलो. पण आज परिस्थिती अशी आहा की गोंयांत फक्त 290 ट्रॅफिक पुलीस आसा. खुबशे लोकांक खबर ना आनी गाडयो आसा 8.5 लाख. तर इतल्यो गाडयो जर गोंयांत आसा जाल्यार फक्त एक 300 ट्रॅफिक पुलीस कशे सांगूंक शकता. ताका लागून पब्लीक इनवॉल्व जावपाक गरजेचें आनी पब्लीक इनवॉल्व करतले तेन्ना पब्लीक बस सेवा वापरता, पार्किंग करता आनी हेचे डायरेक्शन आमी घेवपाक जाय. येरादारी अधिकारी GS नार्वेकार आनी नगर अध्यक्षाचे ह्या वेळार उलोवप जालें. आयज युवा पिढी आसा त्यो वेगाने गाडी चलयतात आनी जेन्ना पुलिसांक कट मारून आमी येयले म्हणटात, RTO कट मारून आमी चुकयले म्हणटात, पूण ते RTO पुलिसांक कट मारिना, स्वता आपल्या आयुश्याच्या कमी करून घेतात. वाळपयच्यान आमचो खबराकार उदय परब. आतां पळोवया खेळा मळावयल्यो खबरो. चौथी अखिल गोंय 2020 पत्रकार चषक क्रिकेट सर्त येता 14 तारखेर सुरू जातली. ही सर्त सांगे केपें पत्रकार संघ, गोंय खेळा प्राधिकरण, कुडचडें विकास संघटना आनी सावड्डे जिमखान्याच्या आदारान जाता. शुक्रारा, शेनवारा आनी आयतारा कुडचडेंचे SAG मैदानार हे सर्तीच्यो मॅची जातल्यो. आयोजकांनी हालींच पत्रकार परिशदेंत पत्रकार चषक सर्तीची माहिती दिली. वायट सीझन बॉल 2020 क्रिकेट स्पर्धेचे येता 14 तारखे साकून कुडचडेंच्या SAG मैदानाचेर सुरू जातली. हातूंत टोटल 32 टिमी आसतल्यो आनी ह्यो येता ते एवरी फ्रायडे, सॅटर्डे आनी संडे मॅचीस जातल्यो. हातूंत भितर 3 हाजे प्रिमियर लिगाचे प्लेयर अलावड आसात आनी हातूंत टोटल फर्स्ट प्रायज आसा 30,000, सेकंड प्रायज आसा 20,000. त्याच बरोबर बेस्ट बॅट्समॅन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फिल्डर, त्याच बरोबर आकर्शण अशें मॅन ऑफ द मॅच हे एवरी मॅचीक दितले. हाका जो कलर ड्रेस जातलो, पॅन्ट आनी शर्ट ही ऑर्गनायझर दितले. पत्रकारिता सांबाळून सामाजीक बांदिलकी घटमूट करपाक ही सर्त घडयता अशें सचिव सिद्धेश सामंत म्हणटा. सांघिक पत्रकार संघी पत्रकारांची एक अशी टीम आसा जी पत्रकारिते बरोबरच बाकीच्या हेतूर सामाजीक हेतूर कार्य करता. तेचोच एक भाग म्हणून हो टुर्नामेंट आमी बरयता. हो 4थो टुर्नामेंट सीझन बॉल कलर ड्रेस. कुडचडेच्यान आमचो खबराकार मयूर नायक. आय लिगाच्या फुडल्या मॅचींनी आपल्या टिमीक चडांत चड गोल करून जिखपाचो यत्न करचो पडटलो अशें साळगांवकार स्पोर्ट्स क्लबाचो कोच करीम बेंचेरिफा म्हणटा. बुधवारा शिलाँग लाजोंगाक हरयले उपरांत बेंचेरिफा मिडिया कडेन उलयलो. We have to start killing games because I think the games are so unpredictable that the same game you score if you can lead by 2-0 or 3-0 and you take your chances, you may end up winning. The same day the score could have been maybe 6-0 because as soon as you are up 2-0 the other teams start giving up and you score another third goal, they give up and then you can score more. But when you don't kill the game, then you stay at the edge, and the more it's 1-0, 1-1, 2-1, there is a chance for the other team, so they are still fighting to come back. आपल्या टिमीक हे मॅचींत ड्रॉ तरी मेळूंक जाय आशिल्ली अशें शिल्लॉंग लाजोंगाचो कोच प्रद्युम्न रेड्डी म्हणटा. On the balance of play, maybe you can say we deserved a draw because I think the chances we had at the end, but they also had a few chances on the counter-attack, and I think that's unfortunately what happened today. They counter-attacked and scored both the goals on us on a counter-attack. And it's disappointing that we gave away a carbon copy of the first goal as the second goal. It was a right wing cross, left wing finish. So it's a bit disappointing. Our goal was a bit lucky or very skillful, whichever way you want to call it. But we missed the easier chances for the difficult chances. मडगांवच्यान आमचो खबराकार समीर भट. आनी इतल्यान खबरां चित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.